तारवटी असोसिएशनाची बुधवारा बसका जाली। सरकारान तारवट्यांची जी वन टाइम सेटलमेंट येवजण केल्या त्या येवजणेचो तरणाट्यांनी निषेध केला। सरकारान तारवट्यांची मागणी मान्य करून तांकां बरे पेन्शन दिवची म्हण मागणी तारवट्यांनी केल्या। आरडीएक्सको ब्युरो रिपोर्ट। एमएलए 40 जाणांकूय आणि एमपीकूय तिगो एमपी बरयतले ही तुम्ही गव्हर्नमेंटान थिंगा इंटरव्हेंशन जायचे आणि तुम्ही मागचे बाबा हे स्कीम बंद केल्या ती चालू करची आणि जेन्ना हे आमगेले ज्या जाणट्यांक 200 रुपया मेळटाले ते आमगेले ती चालू करची म्हूण आमगे डिमांड आसा रेजोल्यूशन येता तुमी सांगाय। सी आयज ही मीटिंग आपयल्या जे फ्रॉम 1978 वेलफेअर फंड सोसायटी बॉम्बे हे तांकां एक्स ग्राशा म्हयन्याक 200 रुपया मेळटाले फ्रॉम 1978 आणि इतले वर्सां जाली आमी ते इन्क्रीज करपाक ते आमी पावरताले पूण ऑल ऑफ अ सडन आतां ह्या म्हयन्यासून तेमी जुलय 1 लेटर धाडल्या तुमकां हे पेन्शन एक्स ग्राशा स्कीम ही बंद जातली आमचे कडेन पयशे नाय म्हणून जाल्यार तेमी आमकां सांगप ना तारोट्यांक हे तेंगेले पयशे हार्ड एंड मनी आनी तांकां सांगनासतना ही तेमी बंद करप न्हू ते सारकें न्हू। दुसरें म्हळ्यार थिंग बरयलां तेमी वन टायम सेटलमेंट कोताय वन टायम सेटलमेंट 12,500 12,500 म्हळ्यार वर्साक 2,400 मेळटाले सो एक 3 वर्सां पेन्शन दिताय आनी काबार कोताय। सो आयज आमी मिटींग मागलेली ह्या लोकांक थोडे लेटर येयले तांकां इंटिमेशन येयलां सो तेंगे आमी सजेशन घेवपाक कितें करपाक काय म्हूण। सो टुडे आमी तेंगे डिसिजन घेतलां रेजोल्यूशन घेतलां हे आमी रिजेक्ट कोताय। वी आर रिजेक्टिंग द प्रपोजल ऑफ वन टायम सेटलमेंट ऑफ 12,500 आनी आमी ती एग्री नाय। दुसरें आमगेलो डिमांड आहा हो 5,000 करपाचो and not to stop the scheme 5,000 म्हयन्याक because पैसे थिंगा हाय crores of rupees not in lakhs। दुसरो डिमांड आहा वन टाइम सेटलमेंट करता जाल्यार एटलीस्ट मिनिमम 5 lakhs वन टाइम सेटलमेंट 5 lakhs। I am a widow and my husband expired about a year back. Okay, and the thing is that he was getting 200 rupees monthly and from the welfare fund, and they said for widows it is 12,500 12,500 even if we invest it somewhere we are not going to get an interest where we can live for a month on that. As it is 200 was too less. Retired people from other organizations get nothing less than 20,000 10,000 pension, but seamen, when we are contributing towards the country's economy in foreign exchange so much, I request the government to look into the matter and take care of the seamen because we don't have any facility after retirement.